लौकिकांच्या मुणयारपणाक भेटयल्लो आयज आयतार आनी सुरवातेक आमी उगडास केला. लौकीक म्हणल्यार कोण? लौकीक म्हणल्यार तुमी. गेल्लो आयतार आसा तो देव आपोवण्या खातीर भेटयल्लो आनी हांवें म्हज्या जिविताची स्टोरी सांगलेली. तशेंच आमी पाद्रीपणा पासत माद्रीपणा पासत आपोवणी उत्पन्न कर म्हूण देवा लागीं मागलेलें. आयचो आयतार खेरीत भाशेन लौकिकांच्या मुणयारपणा पासत पवित्र सभा भेटयता. आनी लौकीक म्हणल्यार जरी तर तुमी जाल्यार पवित्र सभेन तुमचो जागो खंयचो? भाव भयणीनो, ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता एक सेरमांव पावचो ना. कित्याक चडशीं जाणां आमी आमचो जागो पवित्र सभेन कितें हाचे विशीं आमकां म्हायती ना. चडशे जाणांक आमकां दिसता आमी इगोर्जेन आयलीं, आमी वाचपां केलीं, आमी गायन केलें, आमी मिसान भाग घेतलो, कुमन्यांव घेतलो, गेलीं घरा, सायबीण हाडली आमच्या घरान लादीन केली, सांजेर तेस केलो, जालें क्रिस्तांवपण. ना, हें क्रिस्तांवपण न्हू. ताच्या हून आनिकूय पार वचपाक जाय. आनी ह्या पासत पवित्र सभा तुमकां लौकिकांक खेरीत जागो दिता. जेन्ना व्हॅटिकन सेकंड कावन्सल घडलेलो तेन्ना तातूंत एक डिक्री आयलोली, म्हणल्यार एक डॉक्युमेंट ऑफ द चर्च. तो खेरीत भाशेन लौकिकांक विशीं उलयता. आनी हो लौकिका विशीं उलयता तेन्ना जागो म्हणटा पवित्र सभेच्या जिवितान, पवित्र सभेचे भोजणेन आनी पवित्र सभेच्या अधिकारान तुमकां खेरीत जागो आसा. द ले फेथफूल हॅव अ स्पेशल प्लेस इन लायफ, वर्शीप एंड गवर्नन्स ऑफ द चर्च. जरी तर इल्लोसो वेळ आमी ओगीच रावन चिंतले आमकांच पवित्र सभेच्या जिवितान, पवित्र सभेचे भोजणेन आनी पवित्र सभेच्या अधिकारान तुजो जागो खंय? इल्लोसो वेळ हांव ओगीच रावतां. चिंतात, तुजो जागो खंय आसा? तूं एक लौकीक कसो? भाव भयणीनो, आमी चिंतीत जाल्यार घडये जायते जाणांक आमकां खुशालकाय भोगतली. ओय, हांव न्हयच फकत मिसाक वचून परतून घरा वेता आनी फकत तेर्स घरा कडेन कोत्ता. ताच्या हून पार हांव पवित्र सभेचीं वेगवेगळीं खातीं आसात तातूंत मिसळ आसा, तातूंत हांव वावर करतां. जावं वेदी सेवक, ऑल्टर सर्वर्स, जावं तरणाटीं यूथ, जावं कॅटेकिस्ट संदेशकारां, जावं आमची PPC, लिजन ऑफ मॅरी, सेंट विन्सेंट ड पॉल सोसायटी, वो हेर दुसरीं खातीं जीं आमचे पासत सेवे पासत दवरलेलीं आसा तातूंत मिसळ जावन हांव जायतो बरो वावर करतां. वगडे थोडे जाणां आमी म्हणटलीं हांव क्रिस्तांव कसो म्हज्या जिवितान दुसऱ्यांक बरी देख दितां. म्हज्या वावराचे सुवातेर वो म्हज्या घरा भोंवतणी हांव दुसऱ्यांक पावतां. सगल्या असल्या खात्यांनी घडये म्हाका वेळ ना भितर सरपाक, पूण हांव वावर करतां देवाक आर्गां दी. तशेंच थोड्या जाणांक कडेन आमकां दिसतलें ना, हांव खंयच ना, हांव खंयच मिसळ ना, हांव फकत एक जुंवो कसो आसा, एक आयलंड कसो, हांव म्हजें घर, म्हजो वावर, जालें, ताच्या हून भायर कांयच ना, अशेंय घडये थोड्यांक दिसत. भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर जरी तर आमी नदर मारली, आयचें पयलें वाचप आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आनी आमोस प्रवादी खेरीत भाशेन इज्रायलाच्या राज्याक उलो मारता. इज्रायलाचें राज्य आमी जाणाव तेन्ना 2 भागांनी वांटलेलें, नॉर्थ इज्रायल आनी सावथ इज्रायल. नॉर्थ इज्रायल म्हणटात तातूंत 10 कुळां आसलीं आनी सावथ इज्रायल म्हणटात तातूंत 2. जुदा म्हणटा थंयसर सियोन शार, हें व्हड जेरुजालेम, ताका सियोन शारूय म्हणटात. आनी नॉर्थ इज्रायल आसा तांचें सामारिया. आयच्या पयल्या वाचपान आमी हीं 2 नांवां आयकता. आनी कितें जालां ह्या दोनूय गांवांनी? सियोनान सुस्त जिवीत सारतात तांचें आनी सामारियेच्या पर्वतांचेर विस्वास ठेवतल्यांचें कोटा. हीं उतरां कित्याक म्हणलीं काय आमोस प्रवाद्यान? भाव भयणीनो, तेन्ना जेन्ना सगळीं राज्यां एकामेकाचेर घडये झूज मांडटालीं, एकामेकाचो म्हाल आसा तो लुट्टालीं, नॉर्मलशें आसलें, पातोकशें न्हय आसलें तें तेन्ना. म्हणटच एक राज्य जरी तर दुसऱ्या राज्याचेर झूज मांडटा
त्या राज्यान जें कितें बरें आसा, तांची गिरेस्तकाय आसा, ते आपणाक व्हरताले, आपली करताले. आनी हे भाशेन इज्रायलाक देवान जायतें जैत दिल्लें. म्हणटच तांची गिरेस्तकाय एके वाटेन दुसऱ्यांची हाडलेली ती, आनी तेच बरोबर तांची जमीन जी आसा तातूंत जें उत्पन्न जातालें, देवान जी तांकां बरी जमीन दिल्ली, ताचे वरवीं एक गिरेस्त जाल्ले, लोकां लागीं पयसो जाल्लो, लोकां लागीं असलीं भांडारां तयार जाल्लीं. आनी असल्या वेळार जेन्ना हें बरेंपण हे इज्रायल परजेक देवान फावो केलें, आपणें जें कितें भासायिल्लें ती भासावणी पाडून तांकां हें बरेंपण फावो केलें, तेन्ना लोकांचे तकलेक मारलें. आनी इज्रायल परजा दोनूय वाटेन, सियोनान तशेंच सामारियेन मस्तें जिवीत कशें जिवंक लागलीं. आनी तें आयज आमी आयकता. हस्तिदाच्या बाजांचेर तुमी आड पडटात, म्हणल्यार सुस्त जिवीत जी येतात. आमी आमचे भाशेन म्हणटले हांव पांय हरशीं करून बसल्यान, कांय काम करपाक सोदिनात. तशेंच पेले भरून भरून सोरो पियेतात, व्हडलीं व्हडलीं जेवणां करतात. हें सगलें आमोस प्रवादी तांच्या मुखार हाडटा. ह्यो वस्तू इज्रायलान घडपाक लागलेल्यो. आनी अशें करता आसतना सगळेच गिरेस्त अशें न्हय, जायते गरीबूय आसले. आनी देखून आमोस प्रवादी, ताका आमी म्हणटा प्रॉफेट ऑफ सोशल जस्टीस, जे कोण गरीब आसात तांकां लुटून तांचो माल आपलो करून हे भाशेन जिवीत जी येतात तांच्या तोंडार सदांच मारता. हेंच परतून आमोस प्रवादी सांगोन सांगोन एके भाशेन जार जाल्लो म्हणूं येता, कांसार जाल्लो. परजा आयकोनासली, बो करून जांचे लागीं हे दुडू आसात, पयशे आसात, गिरेस्तकाय आसा, जी देवान तांकां दिल्ली एका बऱ्या कामाक, ती बऱ्या कामाक वापरचे बदलेक आपणाचें हें सगलें मस्ती आसा ती जिवंक ही परजा वावुरताली. तेन्ना तांच्या तोंडार सांगता हें बाकीत की इज्रायलाची परजा परदेसान पावतली, देव तुमकां खास्त दितलो. आनी देवान ही खास्त दिली ती आमकां दिसती पडटा. नॉर्थ इज्रायल जें आसा तांकां आसिरियेचो राजा येवन तांचेर घुरी घाली आनी तांकां धरून परदेसान व्हरून निर्वाशी केले, एक्झायल्स आउट ऑफ देयर कंट्री. सुमार आनीक एक 100 वर्सांनी वा 120 वर्सांनी सावथ इज्रायल तांचेरूय बीन नबुकोडनेझार ह्या राजान घुरी घाली आनी तांकांय धरून निर्वासान व्हेली. म्हणटच ही परजा देवान वेळ जाय तो दिल्लो, देवान शिकोवण जाय ती दिल्ली, पूण ही परजा निबोर मनाची जाली आनी आपल्याच ह्या खुशयांनी, संवसारीक खुशयांनी गुल्ल जावन गरिबांक पयस केले, गरिबांक लुटले, तांकां देवान खास्त लायली. भाव भयणीनो, हें जरी तर आमी आयज आमच्या समाजाक लायलें, आमकांच लायलें जाल्यार अशें आमकांय घडटा काय आमकां खबर नासतना. म्हणल्यार आमकां देवान जायती गिरेस्तकाय दिली. आतां आयज आमी जायतीं जाणां परदेसान वचून जायते मोठो दुडू जोडलेलो आसा. आयज आमी हिंगाच वावर करता तेन्ना आमकां सॅलरी जायत्या जाणांक जायती आसा. त्याच बरोबर थोड्यांनी दुसऱ्यांचें ओडून काडून आपणाचे पयशे व्हडले केल्ले आसात. आनी असल्या संदर्भान जे कोण गरीब आसात, जे कोण समाजाचे देगेक आसात, तांकां आमी पयस केल्यात, तांकां किकोन केल्यात, तांचो वापर केला आमच्या खुशालकायेक. आनी आतां आमी खंयचे वाटेन पावता काय चिंतपा सारकी गजाल. आनी हे आमी सगल्यांनी चिंतपाक जाय, कसले दीस आमचेर आतां हाचे मुखार येतात. भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू तिमोथाक चीट बरयता. तिमोथ म्हणटा तो कोण? तिमोथ म्हणटा तो एफेज म्हणटात त्या गांवचो बिस्प साहेब. एफेजकारांक भाग्योन पावलू चीट बरयता आनी त्या लोकांक जायतें बरें बरें सांगता, जायतें इन्स्ट्रक्शन दिता. तेच भाशेन ह्या बिस्पाक तो चीट बरयता. तिमोथ, एक वडील कसो, ओत्मीक वडील कसो तुज्या लोकांक शिकय. हें कितें शिकय? संवसारी ह्या संवसाराच्या पातकान गुल्ल जायनाकात, गिरेस्तकाये फाटल्यान, दुडवा फाटल्यान वचनाकात. कित्याक हे ताळणेन जरी तर तुमी पडत जाल्यार निसंटनाची वाट तुमी धरतात. भाग्योन पावलू तिमोथाक चीट बरोवन हें सांगता, शिकय तांकां. तशेंच न्हयच फकत लोकांक, पूण वडील कसो तुंय तुज्या ओत्मीक कायद्यांक थीर राव. जे कोण वडील आसात दुसरे, म्हणजे राजकी वडील आसात, तांकांय शिकय आपल्या जबाबदारी जी दिल्ली आसा ते जबाबदारेन थीर रावंक.
आनी हे भाशेन हो समाज तुज्यान पवित्र करूंक जाता. तर भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना लौकिकां पासत भेटयल्लो हो आयतार मनयता आनीक आमकां पवित्र सभा खिरीत भाशेन शिकयता. बो करून क्रिस्ती फिदेलिस लायची म्हणलेली एक चीट पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो हाणें बरयल्ली. तो खिरीत भाशेन जोण एकलो लौकीक हो समाज पवित्र करता, हो संवसार आसा तो पवित्र करता हें सांगता. तशेंच आमचो व्हॅटिकन सेकंड कावन्सील हाची डिक्री जी हांवें उगडास केल्या, अपोस्तोलिकाम एक्वासितातेम म्हणटा तो, तुमचो वांटो पवित्र सभेच्या जिवितान, पवित्र सभेचे भजणीन आनी पवित्र सभेच्या अधिकारान आसा हो घेवपाक आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां बरीशी ही वोपार, आनी ही वोपार जेजून सांगल्या. आनी जेजून जरी तर वोपार सांगल्या जाल्यार तातूंत जें आसा तें सत. तातूंत आमी आयकलां एक गिरेस्त मनशाची खबर. म्हणटच गिरेस्त मनीस आमचे मदें आसा की ना? आमचे मदें गिरेस्त आसात. दुडू आसलेले, जायते आसलेले, आनी आयज एक एकलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन द वर्ल्ड जावपाक सोदता तसले मनीस आसात? तसले आसात. गरीब आमचे मदें आसात. एक लाजार आसलो गरीब आमचे मदें आसात. गरीबूय आमचे मदें आसात. तांचें जिवीत जिवन जाल्या उपरांत मागीर दोगूय जाण मेले. आमी मरतलीं? तुमी सगळीं मरतलीं? हांव मरतलो? हय, सगळीं आमी एक दीस मरतले. आनी मेल्या उपरांत तांची झडटी आसा. आमकां सगल्यांक झडटी आसा. कोण चुकचो ना झडटेक. आनी झडटी केल्या उपरांत ह्या 2 जाग्यांची आमी खबर आयकल्या. एकलो पावलो उज्यांत, इफेर्न आसा, आनी एकलो पावलो स्वर्गार. स्वर्ग आसा? पवित्र सभेची शिकवण आमकां खेरीत भाशेन शिकयता. स्वर्ग, इफेर्न आनी पुर्गातोर आसा. आतां ती खंय आसा हाचेर आमी डिस्कशन करपाक गरज ना, जागो न्हय तो. पूण आमी मेल्या उपरांत आमचो शेवट मरणान काबार जायना. त्या उपरांतलें जिवीत आसा थंयसर स्वर्गार वचपाक जातलें, नाजाल्यार इफेर्नान वचपाक जातलें. आनी त्या मदें पुर्गातोर तयारी करून परतून स्वर्गार वचपाक एक चान्स कसो. जाल्यार हांचेर इल्लेशी आमी नदर मारीत जाल्यार हो लाजार कांयच नासलें ताचे लागीं. चोवनांनी बोल्लोलो. चोवणां म्हणल्यार घाय पडलेले आनी ताका सुणी पासून येवन बरी लेवतालीं. ती सुणी पासून ताका बरी करताली नायस म्हूण. आनी तो ह्या गिरेस्ताचे दारवट्याचेर आसलेलो, कश्टवतालो. दुसरे वाटेन हो गिरेस्त आसा तो, ह्या गिरेस्तान लाजाराक कितें तरी वायट केलां. पयले सुवातेर तुमी जरी तर आसात आनी तुमच्या घेटी मुखार कोण एकलो चोवना पडलेलो, घाय पडलेलो, कोण भिकारी बसून आसा जाल्यार बसपाक दिता तुमी? आमी दितात बसपाक? कितें करतात? पयले सुवातेर कडेन ताका वच म्हूण आमी धांवडायतले, नाजाल्यार पुलिसेक एक फोन मारतले. हांव पासून तशेंच करतलो. म्हजे जरी तर हिंगासर पावंड्याचेर कोण चोवणा पडलेलो येयला, हांव पयलीं प्रयत्न करतलो ताका सांगपाक, ताका जाता जाल्यार इलाज दिवपाक. तो तर वचोच ना जाल्यार फायनली कडेन हांवूय पुलिसेक एक फोन मारतलो, मातसो यो वरेका. तुमी तशेंच करतलीं की ना? पूण ह्या मनशान तशें करूंक ना. ताका धांवडावंक ना, पुलिसेकूय आपोवंक ना. तो थंयच आसा. कोण बरो? हो गिरेस्त मनीस बरो काय आमी बरीं? तो आमच्याहून मातसो बरो असो दिसना तुमकां? तरी पूण तो इफेर्नान. तेच बरोबर तो सुसेगाद आपल्या घरांत आसलो, आपल्या घरांत मौज करतालो, आपल्या घरांत पियेतालो, आपल्या घरांत जेवतालो. ताणें कोणाकूच चोरला नागयला अशें म्हूण आमकां आयकूंक येना. आयज आमचे मदें जायतीं जाणां आसात, दुसऱ्यांच्या फुस्तार जियेतात, दुसऱ्यांक नागयतात, दुसऱ्यांचे दुडू आपले करतात आनी मौजा मारतात. न्हयच फकत दुसऱ्यांच्यो वस्तू आनी गिरेस्तकाय दुसऱ्या मनशांकूय वापरतात. कोणाच्या बायलांक वापरतात, कोणाच्या घोवांक वापरतात, कोणाच्या चेडवांक वापरतात, कोणाच्या चेड्यांक वापरतात. म्हणजे दुसऱ्या मनशांक आमी आयज वापर करता आमचे मौजेक लागून. कोण बरो? हो गिरेस्त मनीस बरो काय आमचे मदें असलीं मनशां आसात दुसऱ्यांच्या फुस्तार जी येतात तीं बरीं? तो बरो आसतनाय, आमच्याहून मातसो बरो आसतनाय इफेर्नान पावलो जाल्यार गुन्यांव कितें काय ताचो?
भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना लौकिकाचो आयतार मनयता आनी आमी म्हणलां हो संवसार पवित्र करपाचें काम तुमचें, ही जबाबदारी तुमकां दिल्ली आसा. हो मनीस आपले जबाबदारेन चुकला सो दिसता. वायट करून न्हय, पूण बरें जें करपाक जाय आसलें तें करिनासतना रावन. हो जो लाजार आपल्या दारवट्याचेर येवन आसा, थंयसर सुणी पासून ताची चोवनां लेवता, ताचे विशीं एक दयाळकरणी करपाक चुकलो. ह्या मनशाचें आनिकूय आमकां बरेपण दिसता. मरून जाल्या उपरांत तो मागता अब्रामा लागीं, बरे भाशेन उलयला तो, अब्राम बापा, ह्या सुवातेर ह्या उज्यांत हांव कश्टवतां, लाजाराक मातसो धाड, ताच्या बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंडावंक मातसो धाड, प्लीज धाड. उलोवप बरें आहा तेजें काय? अब्रामाक ताणें गाळयो मारल्यात, वो वायट उतरांनी उलयला, वो अब्रामान तुका लागून हांव हिंगा पडला असलें म्हणलां? तसलें कांयच म्हणप ना. बरे भाशेन उलयला, उलोवपाची तोराय बरी आसा. आयज आमचे मदें असले मनीस आसात जेंकां लँग्वेज सारकी समजना उलोवपाक. उतरां कितें उलयतात, कोणाचेर उलयतात तें कांयच समजना. बिस्पाक आनी पाद्रींक आनी वडिलांक पासून गाळयो मारून उलयतात. फेसबुकाचेर आनी सोशल मिडियाचेर कितें भाशेन आमकां दिश्टी पडटा. उतरां पळयात कसलीं. तांकांच न्हू, आमी आमच्या घरांत, आमचे भोंवतणी, आमच्या शेजाऱ्यांक वा आमच्याच घरच्यांक भोव करून जेन्ना आमकां तेंची प्रॉपर्टी मेळना, वा आमकां दुडू मेळना, वो आमच्या घराब्यान आनी कसलीं केस्तांवां घडये आसात जाल्यार आमची लँग्वेज कितें, आमची उतरां कसलीं, कितें म्हणून उलयता आमी एकामेका लागीं. जाल्यार हो मनीस, गिरेस्त मनीस अब्रामा लागीं काय बरो उलयल्लो, बऱ्या उतरांनी. तो आमच्याहून बरो म्हणून पडलें ना? आनीक एक वस्त गरजेची, जेन्ना अब्रामान ताका गमयलें, हें शक्य ना, लाजाराक धाडपाक जायना, तुमचे आनी आमचे मदें एक व्हडलें पाताळ आसा, स्वर्ग आनी इफेर्न दोनूय सेपरेट, येवपाक जायना. तेन्ना आपल्या घरच्यांचें बरें चिंतता, आपल्या भावांचें. म्हाका 5 भाव आसात, ताका थिंगासोरी तर धाड. हे म्हजे 5 भाव हिंगा ह्या व्हडव्हड्याचे सुवातेर येना जावपाक. आयज आमकां कितल्या जाणांक पडलेलें आहा एकामेकाचें, तुमच्याच भावाचें, तुमच्याच भयणाचें, तुमच्याच आवय बापायचें आनी तुमच्याच भुरग्यांचें कितलें पडलेलें आसा. वो कितले जाणांक आमकां दुसऱ्या आमच्या शेजाऱ्यांचें वो दुस्मानाचे पासून पडलेलें आसा. हांव जरी तर फोंडान पडलां जाल्यार जायते पावटी ह्या फोंडान आनी कोणूय पडत जाल्यार खुशाल, बरो पडलो, होय बरो पडलो, हांव पडला तो पडला, होय पडलो. पूण तो पडना जावपाक आमी दुसऱ्यांक आदार करता काय? हो गिरेस्त मनीस दिसता आपले भाव जे आसात तांचेंय बरें चिंतता, तरी तो इफेरनान. तो आमच्याहून बरो म्हणून पडलें ना? भाव भयणीनो, आयज आमचें जिवीत खंय पावलेलें आसा तें हांचेर नदर मारीत जाल्यार आमकां कळटा. जाल्यार आनीक एक बरी वस्त अब्रामान ह्या गिरेस्त मनशाक सांगल्या, तेका आतां धाडपाक नाका. कित्याक ताणें म्हणलेलें, मेल्ल्यांतलो कोणूय जरी तर येवन सांगलें जाल्यार बरें जाता. कित्याक अब्रामान सांगलां तेका, तुका मोइजेस आसा म्हणजे समर्थ दिल्ली आसा. ती मोइजेस म्हणल्यार कायदो हो समर्थ, आनी प्रवादी आसात जे कोण शिकयतात, प्रवचनां करतात, कितलीं प्रवचनां जातात. आनी हें आयकून तांणी आपलें जिवीत बदलचें जाल्यार एक्सक्यूज आसा. एक्सक्यूज कितें ना बापा, तशें न्हू तें. जेन्ना कोणूय न्हू मेल्ल्यांतलो येवन आमकां सांगता तेन्ना आयकपाक बरें दिसता. आयज आमकां प्रश्न, आमी जिवे आहा ते उपकारना सांगपाक, उलोवपाक. मेल्ले जाय, मेल्ले आहा तांकां शिमितरींतले हाडून हिंगा दवरीत, तेंचें आयकतलीं आमी? आमचे जे वडील आसात, आमचे लोक आसात, लौकीक आसात, जांचें काम हो समाज आनी ही पवित्र सभा पवित्र करपाक, तांकां मेल्ल्यांची गरज आसा. वय जाल्यार 2 तारीख पासून रावात नोव्हेंबराचे, मागीर त्या दिसाक आमी मेल्ल्यांक उठयतले हांव सगलीं. उरलेल्या दिसांनी आमकां मेल्ल्यांचो घडये उगडास चड येयना. पूण अब्रामान ताका सांगलां, मेल्ल्यांचें आनी खंयचें, जरी तर आमी देवाक बाजून खाल्ला, जरी तर आमी मनशांक बाजून खाल्ल्या, मेल्ल्यांक आमी कितलो कॅर करतले. जरी तर ह्या प्रवाद्यांचें आनी समर्थीचें तांणी आयकूंक ना जाल्यार मेल्ले जिवन जावन येवन मुखार रावल्यार पासून
आनी देवूच पासून मुखार येवन रावल्यार पासून तें बदलचें ना. म्हणटच जे कोण बदलूंक सोदिना तांचें जिवीत नरकान इफेरनान. तर भाव भयणीनो, आमकां इफेर्न नाका आनी देवाक नाका आमकां इफेर्नान उडयल्ली वा आमकां खास्त दिल्ली. आनी ह्या पासून देव खास्त लायल्या उपरांत पासून ह्या लोकांक परतून हाडटा. जें कितें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, इज्रायल परजेक 2 भागांनी, नॉर्थ इज्रायल, सावथ इज्रायल, तांकां निर्वासान पाठयले आनी त्याच बरोबर ह्याच लोकांक देवान परतून हाडले. म्हणटच देव आमकां निवळ करता, पवित्र करता. जेन्ना ती आपली पातोक रोडली ह्या निर्वासान वचून, तशेंच जे कोण फाटीं उरलेले इज्रायलान ते देवा लागीं मागत आसले, आपलो कायदो सांबाळटाले, तांकां लागून तांकां परतून हाडली. म्हणटच आमचेंय जरी तर निसंटन जाता अशें दिसता, आमी काबार जावपाक येता अशें दिसता, इफेर्नाचेर वाटेर आमी आसा अशें दिसता, आजून चान्स आहा आमकां एकामेकाक आमी साल्वार करपाक. जरी तर आमी एकामेकाक साल्वार करतले, जबाबदारी व्हडली तुमकां आहा. लौकीक भावा भयणां कशी तुमकां व्हडली जबाबदारी आसा ह्या समाजान. न्हयच फकत क्रिस्तांवांक पूण सगल्या संवसाराक, सगल्या संवसाराच्या मनशांक हें तारण पावोवचें पासत. कित्याक आमकां तारण दिवंक जेजू ह्या संवसारांत आयला, सगल्यांक, न्हयच फकत क्रिस्ती भावार्थ्यांक. पूण तें कोण मानून घेता ताका तें फावो जाता, कोण मानून घेना ताका हें तारण फावो जायना. म्हणटच हें तारण सगल्यांक पावोवपाक आमचो कायदो, आमची जबाबदारी. आमी पवित्र सभेचे वांगडी कशे, लौकीक भाव भयणां कशीं. म्हणटच जें कितें आमी नकळो ताची आनिकूय म्हायती घेवया. म्हणजे पवित्र सभेच्या जिवितान, पवित्र सभेचे भोजणेंत आनी पवित्र सभेच्या अधिकारान आमकां जागो आसा म्हणलां तें कितें हाचे विशीं आनीक म्हायती घेवया आनी मिसळ जावया. गेल्ल्या आयताराक हांव तरणाट्यां लागीं उलयतालों आनी तरणाट्यां लागीं उलयता आसतना प्रश्न आयलो, आमची समाजीक ड्युटी कितें, कशे भाशेन. आनी हांवें तांकां एक स्लोगन सांगलो, ज्या स्लोगनाचेर ही तरणाटीं तांणी एग्री केलें. हांवें म्हणलें, आयदर गेट इनवॉल्वड ऑर गेट लॉस्ट. मिसळ जा नाजाल्यार झक मार. सारकें आसा? मिसळ जाव नाजाल्यार झक मार. आयदर गेट इनवॉल्वड ऑर गेट लॉस्ट. म्हणजे जें कितें समाजान आसा तातूंत तुमकां हो समाज पवित्र करपाक धाडला. तुमकां वेगवेगळे गूण दिल्ले आसात, तुमकां गिरेस्तकाय दिल्ली आसात, तुमकां देणी दिल्ली आसात, तुमकां सोयेक दिल्ले आसात, ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्ल्यो आसात आमचे मुखार, ना न्हू. पवित्र सभाय आमकां असले जायते सोयेक दिता. ही वेगवेगळी खातीं जी केल्लीं आसात ती त्याच पासत. आमची जबाबदारी, आमची लौकिकाची सेवा आमी बरे भाशेन जिवंक जाल्यार हें सगळें जेन्ना दिल्लें आसा, गेट इनवॉल्वड, मिसळ जाव. आनी मिसळ जरी तर जायना, तूं तुजेंच घेवन आसा, तूं तुज्याच संवसारांत आसा जाल्यार तूंच सांडलोय, गेट लॉस्ट. पवित्र सभा कोणाक भायर उडयना, पूण जरी तर पवित्र सभेची शिकवण जी आसा ती आमी मानून घेना जाल्यार आमी जण एकलो आमकांच साणून उडयता. तर ह्या पासत आयच्या ह्या आयताराक आमकां कृपा मागुया. आनी बो करून आयज आमी उगडास करता 108 वर्सां भरता मायग्रंट्स आनी रेफ्युजीज हांचे पासत आमचो आतांचो पाप साहेब खेरीत भाशेन आमकां मागूंक लायता, तांचे बरोबर मिसळ जावपाक लायता. आमची जायतीं भाव भयणां मायग्रंट्स जाल्लीं आसात दुसऱ्या गांवांनी, दुसऱ्या देशांनी, तांचेय पासत मागुया. तांकां सगल्यो बऱ्यो सवलती आसात त्यो फावो जावंक आनी तांणी जबाबदारेन त्यो जिवंक. तशेंच दुसऱ्या गांवचे आमच्या गांवांत आसात, तांकांय आमी मायग्रंट्स म्हणटा, जाल्यार तांकांय फावो त्यो सवलत्यो आमी तांकां दिवंक आनी तांणी त्यो जबाबदारीन ओळखून घेवंक आनी मानून घेवंक आनी जबाबदारीन जिवंक तांचेय पासत मागुया. तशेंच ह्या दिसांनी जायतीं घेरां चल्लेलीं आसात. युक्रेन, रशिया हांचे मदें जेन्ना घेर जालां, जायते युक्रेनाचे भाव भयणां रेफ्युजीज जाल्ल्यो आसात. ते दुसऱ्या गांवांत वचून मायग्रंट्स न्हू पूण रेफ्युजीज, तांकां आपणाचें म्हणटा तें आनी कांयच ना. जाल्यार असल्याय लोकां पासत आमी खरीत भाशेन मागूंक आनी आमचे सॅक्रिफीस तांचे पासत भेटोवंक आमकां पवित्र सभा उलो मारता. तर ही आमची भेट ह्याच कारणा पासत बापाक उबारुया.